कितें प्रोविजन करपाक जाय तेन्ना जागो तांकां दिलो मागीर परतो आमकां मेळटलो काय ना तें सारकें पळया इन प्रिंसिपल हरकत ना कारण ते 30 कोटी सुमार ते खर्च करपाक तयार आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आसा ते पळया म्हणून जागो त्या प्लेसीर जागो आमचे कडेन उरपाक दुसरे PDAचो एक प्रोजेक्ट लास्ट प्लॉट आसा त्या प्लॉटाचेर एक बिल्डींग बांदपाची कमर्शियल ताचे खातीर ते प्लॉट डिमार्केट करप सिवरेज लायन आसा ती काडप आनी मागीर एक प्लॅन तयार अशें मेन आनी कितें आशिल्लें कोण बांदतली बिल्डींग कोण बांदतलो बी ठरला बिल्डींग कोण ना बांदतलो तें थोडं ना उजरपाचें प्लॅन करपाक मागीर एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट मागोवपाचें होलसेल फिश मार्केटाचो कितें आयिल्लें टेंडरिंग होलसेल मार्केटाचें तें टेंडर म्हणजे फिशरीज डिपार्टमेंटान तांकां ऑफर दिल्या गव्हर्मेंटान तांकां सांगला की फिशरीज डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा ताजेर अंडर ते 30 कोटी रुपया दिता आमचें म्हणलां की तांची कंडिशन कितें आहा की लँड शूड बी ट्रान्सफर टू फिशरीज डिपार्टमेंट ते म्हणटा ते व्हेरीफाय करा समज लँड ट्रान्सफर केलें परत मागीर कन्स्ट्रक्शन करून जातकीर तें मार्केट आमकां हँड ओवर करतलें अशें कितें वर्कआउट करता जाल्यार पळया MOU करपाक जाता ते एक्झामीन करा लिगली सगळें कारण जागो पिडी ते कोण मागीर पळयता इज इट पॉसिबल इन प्रिंसिपल आमचें ऑब्जेक्शन ना प्रोवायडेड लँड रिमेन्स वीथ पिडी पण हो मुद्दो पयलीं आयिल्लो न्ही ना पयलीं तेन्ना ते नाका म्हणटाले आतां तांचे स्किमीचेर ते मार्केट घालतलो आतां पिडये कडेन मार्केट घेना पयलीं मागीर GSIDC करपाक सोदताले पूण ताजे कडेन तेच्या पयशे ना करपाक जावपा ना तांचे रेडीमेड स्कीम आसा सेक्रेटरी आलो यो रवी बाब यो आमगे भुमिपुत्रा सगळे आमी सांग रवी बाब कितें आशिल्लें मेजर डिसिजन कितें घेतला आनी कितें आशिल्लें SPDN मिटिंगेक कितें हें केलें आतां हय मडगांवचे ते घेतला फुडेंच्या आमी इन्स्पेक्शन करता आनी घेता म्हणून आं आमी चार जाण आमी 4 जाण वयतले आनी पळयतले आनी मागीर पळयतले इन्स्पेक्शन करता बाबा खरें कितें आसा म्हळ्यार खरें गरज आसा कितें आसा तें पळयतले आनी प्रमाणे घेतले मागीर बेश्टी कंप्लेन केल्ली आसा पूण पत्र घातलें आनी तेन्ना कितें घेवन बसप पावस येता हॅवी पत्र घातलें तेंका बोर्डान कितें भुमिपुत्राचेर तुमगेलें स्टँड कितें हें भुमिपुत्र भूमिपुत्र पळय आसा पळय एक्चुली भूमिपुत्र आहा तांकां मुणकार कायदो आसा एक आसा मुणकार कायदो आसा आनी सेम सेम तसो आसा आनी तांकां हांकां चर्ची म्हणल्यार पूण तांकां मुणकार कायद्या म्हळ्यार आसा तांकां 1900 हें आसा पळय 75 पयलीं कोण रावता 1975 पयलीं कोण रावता तो मुणकार जावं एरिया जावं देवस्थानाची जावं चर्चीची जावं मार्गाची जावं तांकां मुणकार म्युन्सिपालिटी एरियेक 200 मिटर 2 मिटर सरावंडी मोठी एरिया आसता आनी पंचायत एरियेक 300 किंवा 5 मिटर आसा आनी तांकां जमनीची दर आहा ती 75 टनांची त्या वेळार तेजे स्टेज पयलूची मुणकाराक ते मुणकार ते जाता आतां हे आतां हांगा मुणकार म्हणपाक मेळना आतां ते म्हाविना विचारचे म्हणटा तांकां हेका ती आमची रेवन्यू मिनिस्टर आं मनसरात आतां मुणकार कायदो आनी हे भुमिपुत्र दोनी दिवसां लागता न्हू म्हाका खबर ना म्हायती आसा ह्या स्टँडाचेर तुमी हॅपी आहा ह्या भुमिपुत्रा हेजेर जायना मुणकार कायदो जर 75 लायक जमीन घराची मेळना आजून ती हेज्यो आमदारांनी पडून आसा केसी ते एक मुणकाराचे आनी भाटकाराची सेटल जाल्यार भाटकाराकय बरें पडटा आनी मुणकाराकय बरें पडटा घर दुरुस्ती करपाक मेळटा भाटकाराकय आपल्या तेजी जमीन सोडून आपल्या दुसरे कितें करपाक मेळटा विकपाकय मेळटा आतां एक मुणकाराक घर बांदपाक घर बांदपाक मेळटा धंदोय करपाक मुणकाराक एकोणाक धंदोय करपाक जाता म्हणजे मुणकाराक अधिकार आसा रायट आसा कळ्ळें न्हू फुडले असेंब्ली इलेक्शन कितें आसतलें असेंब्ली पण येवली मरे जालें पण तुमी मडकय पयची चाय पे चर्चा करता न्ही हय कितें पूण मडकय बसतले जाय गाड्याने हांव पळयतालो वचून जेवणी च्या खंय करता हांव सगळ्या सही पंचायतीन भोंवला थंय वचून च्या मारतालो आनी च्या मारतना मागीर कोणी मेळपा येता कितें जाता आनी हांव विचारतालो बाबा हे तेजी कामगिरी जो आतां आमदार आसा तेजी कामगिरी कितें जालां सही पंचायतीची ते म्हणटा कांय जावना
म्हणजे आमी निवडून कितें यो ओके डेव्हलपमेंट विकास एज्युकेशनची वेगवेगळे तरेचे हॉलां जावं वेगळे तरेची सगळे तरेचे सिनेचे लोकांक आनी आमी निवडून येता आमी कितें यो निवडून आमचें काम कितें लोकांचे पयशे ज्या पंचायतीन जिल्ला वयता आनी गव्हर्मेंटा वयता ते लोकांक विकासाच्या रुपान ते मेळपाक जाय कारण सगळे लोक विधानसभेक वचूंक शकना म्हणजे आमचें काम तें लोकांक सुविधा दिवपाची लोकांक सगळे तरेचे एज्युकेशन बाकीचें कितें दिवपाचें काम मागीर आमचें आमदारांची पूण ह्या आमदारांक खबर आहा सगळ्या खबर ना बाबा आमचें काम कितें चलो डन पण तुम्ही मडकई कॉन्टेस्ट करतले का जस्ट मडकईचे? चाय पे चर्चा ते प्रसाद लावपाक येयलो पळय प्रसाद लावपाक चलो बाय ओके या विजय बाबा या या विजय बाबा थँक्यू रघु बाब बरें या आज मेजर डिसिजन कितें घेतला विजय बाब ह्या मिटिंगेक डिसिजन घेतला डिसिजन घेवचें न्ही म्हणून फुडें तरी मेजर डिसिजन कांय ना मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्सा एक घेतला आनी ओडीपी ओपन करता ताका डायरेक्शन जाय आमी लास्ट टायम म्हणिल्लें क्लॅरिफिकेशन घेवचें क्लॅरिफिकेशन ताणें हाडल्या आतां ते ओडीपी करतले विदावट लँड यूज प्लॅन आनी आतां हे तुका फोन करून मत पिलो कळ्ळें आशीष ते आसा डिटेल्ड आनी तेमी कळटलें कळ्ळें तुका न्ही पयलीं उठटालें तुमी विचारपाक ओपन आसता आमी आमचें कितें सांगपाचें तें सांगलां न्हू आनी ते एसपीडी मार्केटान तुमी फीस चॅक करपाचें हाडपाचें तें कितें जालां पळय एसपीडीए मार्केटाचें अशें आहा हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना 13.5 कोटी ते फूड मार्केट बांदपाचें दिलें तातूंत फक्त एक प्रोविजन आमी करूंक नाशिल्लें तें म्हणटालें कोल्ड स्टोरेज करूंक नाशिल्लें नुस्तें घेवन येवप नुस्तें घेवन विकप आनी वचप दीस वॉज द प्रोविजन टेस्टींग फॉर्मेलीन टेस्टिंगाक लॅबोरेटरीक आमी प्रोविजन केल्लें तो ह्या सरकारान भायर उडयलो ताजे पयलीं म्हणजे म्हळ्यार न्यू रेवल्युशन म्हणटा स्किमीच्या अंडर फिशरीज डिपार्टमेंटान एक प्रपोजल हाडलो एसपीडीए मार्केट होलसेल मार्केट आमी बांदून दिवचें फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें तेन्ना फिशरीज डिपार्टमेंट म्हजेच मंत्र्याचो आशिल्लो विनोद पालेकर हांवें तेन्ना ताका सांगलें ना बांदून हँड ओवर करची जमीन जमनीचो प्रायस आसा तितलोच शेकड्यांनी कोटी म्हणजे तुमचे सादे ते म्हणजे 100 कोटी मेळटाले 100 कोटी खातीर आमी तें दिवचे ना आतां ताणी एक प्रधानमंत्री कितें मत्स्य स्कीम हाडल्या तें तशेंच लँड इज टू बी हँडेड ओवर टू फिशरीज वीच बी ऑब्जेक्टेड हँडिंग ओवर लँड इज हँडिंग ओवर एसेट दीस इज रॉंग पयलीं गव्हर्मेंट म्हणटा आमी पयशे भरूंक तयार ते घाल्ले तेन्ना हांवें तो प्रोजेक्ट पास केलो तसोच एप्रूव केलो पूण ते मुख्यमंत्र्याच्या एप्लिकेशनाक बायंड नासता इश्यू सवाय भितर जाता तो म्हारग करून तो जमनी आमची उडोवंक जाता म्हजो जाल्यार विचार असो आहा की तें होलसेल मार्केट उरचें वो ना ताजेरूच विचार जावंक जाय म्हाका जाल्यार दिसता तें होलसेल मार्केट फातोर्डा मतदार संघा खातीर एक ब्लॅक स्पॉट आनी आमकां नाका ती पिडा थंय सगळे खूब लोकांचे इंट्रस्ट आहा ते कोणूच फातोर्डेचेर ना हांव जाल्यार इफ आय वॉन्ट टू गव्हर्मेंट आय वूड हॅव गॉटन रीड ऑफ द होलसेल मार्केट एंड कम विथ एन IT स्ट्रक्चर वेर पीपल वूड गेट जॉब्स कोणी IT मेजराक हें करप IT हॅबिटेट करप थंय जॉब मेळटा अशें आमी विचार नुस्तें थंय बसून सगळें हाड दी आमी निवळ करीत आहा हें येता चुकता कोण कोण म्हणटा कोण दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन बरं सर आपण भास्कर पहिले मागे राहून भास्कर येलो मिटिंगेक कितें डिसिजन घेतला
आयचे आमगे मिटिंगेक थोडे पॉयंट आसले एक पयलीं म्हणटा आमगेलो कमर्शियल प्लॉट आहा हिंगा नियर 2500 आसा तो आमी लास्ट मिटिंगेक डिसिजन घेतलें तो डेव्हलप अशें करून करपाक केल्लें पूण आमी आतां डिसायड केलां PPP मॉडल म्हणचे ताका आमी कोण एक बिल्ड ते भाशेन प्लॅन काडपाचो आनी तेणी ऑपरेट करपाचें आनी आमकां रेंट दिवपाचें आमकां आनी थिंगा त्या बिल्डिंगाक कांय शेअर ना ते आमकां कितें पर्सेंटेज 20% आमच्या एरिया आहा तशें करून ना ते आमकां आमी पयलीं तशें करून डिसिजन घेतलें आतां आमी डिसायड केलां PPP वचनाय तशें करूं नाय पण आमी ओन प्लॅन काडाय आर्किटेक्ट अपॉयंट करून वो आमी प्लॅन केलो आहा ऑलरेडी आमगे इंजिनियरान आमी ओन प्लॅन काडले आनी आमी बिल्डरां आपयतले आनी आमकां कितको पर्सेंटेज दिसते भाशेन इन कायंड दिताय तशें करून म्हणजे वो लँड वो एरिया तांकां समज 10,000 आहा 20% एरिया तांकां 20% आमकां अशें करून आमकां खंयच्या बऱ्या पडटे भाशेन आमचे त्या बिल्डरा दितले तशें करून आमचें आतां डेव्हलप करपाक गेला दुसरें आमगे आसलेलें हिंगा आमगेलें एक हें आहा तें एक्झिबिशन लँड आहा अरावंड 3000 स्क्वेअर मिटर तें आमी डेव्हलप करपाक गेला थिंगा एक्झिबिशन येता आनी येयलोली पाटी टेम्पररी शेड घाताय आनी घाताय मोठाय आमचें डिसायड केलां आमी HGPDA ती मार्केट थिंगा शेड घालपाक BPS आहा तशें करून आनी फिक्स शेड घालपाची आनी आमची रेंटार दिवपाक तेंय आमगे डिस्कस केलां आनी एप्रूव केलो आहा तिसरी आमगेले उसगांव प्लॉट आहा अरावंड 5500 आसा तो थिंग बिल्डींग आहा तें सारकें मोडपायलां आहा फाटी पेपराचेर येयला तेजी स्लॅब थोडे हें जाला मोड पडा आमी तिका लास्ट इन्स्पेक्शन केल्लें एक फाटी आतां आमी डिसायड केलां MS आनी मेंबर थिंग करपाक आनी तें कलेक्टराक सांगून ताका वेकेट करपाक तितून शॉपां आहाय जायतीं म्हाका अरावंड 20-25 तरी शॉप आहाय ते कलेक्टर आमी लेटर करलें तें वेकेट करलें कित्याक सेफ्टी तितून उदकूय पडा भितर आनी तें मोडो लागला आनी तें डेव्हलप करपाक दिवपा सेम प्रोसिजर आमी हिंगा आमगे हे मार्केटान करपाक केलां तशें करून प्रोसिजर आमी थिंगाय फॉलो करून तोय प्लॉट डेव्हलप करपाक तें एक डिसिजन घेयलो दुसरें फिश मार्केट होलसेल फिश मार्केट ती हें केलां की तें फिशरीजा दिवपाक फिशरीजा आनी आमी मिटींग केल्या CMाक उलयले आमी आनी ती फिश मार्केट आमी डेव्हलप करपाक गेल्या सेंट्रल स्कीम आहा अप टू 50 crores ते दिताय कित्याक फिशरी डिपार्टमेंटान कितें प्रोजेक्ट घेत जाल्यार आनी अप टू 50 crores आसले 60% सेंट्रल फंड दिता आनी 40% स्टेट गव्हर्मेंटान घालपाक जाय आमी CMाक मिटींग गेल्या CM एग्री जाला आमकां स्टेट फंडांतल्यान 40% दिवपाक 50 crores जालें जाल्यार 20 crores आमकां स्टेट गव्हर्मेंटान दिवपाक पडटलें तो आमी ऑलरेडी प्रपोजल धाडला फिशरीजान आतां आमी डिस्कशन करून तो MOU करले आमी लँड टँक दिवपाक जाय पयलें आनी एक पाट तेणी डेव्हलप केलो मार्केट बांदून जालें तेणी पच आमी हँड ओवर करपाक जाय आमी दिवपाक जाय हें डिसिजन घेयलां आनी तो MOU करपाक आतां प्रोसिजर उलो आहा दुसरे होलसेल ट्रेडर्स हेणे एक आमकां लेटर केल्ली तेंगेली 2-3 हें घायलां तेणें आमकां प्रपोजल घायल्लें एक म्हणटा आमी नोवा मार्केट बंद कोताय तेणें आमकां मागिलां अप टू 11 ताका थोड्यांगे फिश उरता गाडयां उरता ताका जेल घालूंक पडटा तेणें आमकां रिक्वेस्ट केला तर आमकां आनी 2 वरां भितर दवरून दियाय भायर दवरलें जाल्यार आनी तांकां आयस घालपाक टायम मेळना ते पुलीस वा त्रास कोताय म्हणून आमी तेंय डिस्कस केलां तांकां 2 hours दिवपाक सेल करप ना फकत तेणी आयस घालपाक जाय तें करपाचें आनी बॉक्स दवरपाक सुवात मागिल्या तें आमी MSA सांगिल्लें इन्स्पेक्शन करपाक खंय प्लेस आहा जाल्यार थंय बॉक्स दवरपाक आनी एक गायलो तेणी तिसरो तेंगे डिमांड आसलो तेंगेले फिश ट्रेडर्स मेंबर्स आहाय ते थिंग बॉक्स घेवन विकताय ताका पयशे घेयना जावपा ते कडेन तें आमी पास केलो ना पयशे तें रिजेक्ट केलो तेंगे तो डिमांड तिनूय जाले आनी एक फिश काटर्स ते 10,000 सुमार आमगेले PDA केले आमी रेजिस्टर केलो हाय तांकां आनी 1,000 पर मंथ ते आमी पे कोताय ते तेणी वेव ऑफ करता केला कोवीड टायमार बहुत आहलो ते तेंगे आमी एक्सेप्ट केला ODP ODP ओपन करपाक ते आमी आतां डिसिजन घेयलां आतां नेक्स्ट विका आमी ती प्रोसिजर करले MSA सांगिल्लां आनी ODP ओपन कोताय आतां होलसेल फिश मार्केट म्हणटा पळय केन्ना प्रोसेस येता
प्रोसेस म्हणजे केलो जाता का म्हणटा न्ही हय म्हणजे एक इनिशियल स्टेज म्हणजे स्टार्टिंग प्लॅन त्यात ऑलरेडी प्लॅन जाला मार्केट JSIDC प्लॅन केलो हा आणि पयलोय केल्लो हांव ना तेन्ना म्हणजे तेन्ना थिंगा हें घालूं ना ते कोल्ड स्टोरेज नासलो तेजे आतां आमी कोल्ड स्टोरेज प्रपोज केल्या आतां प्लॅन जाला प्लॅन आनी फिशरीजा दिला फिशरीजान सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्टराक धाडलो हा तो प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालो हा फकत आमचे बाजू आतां MOU करपाचें उलो हा तुम्ही म्हटलं पळय आयस घालपा 2 वरां आनी एक्सटेंड केला पळय ते रेंट तांकां चालू ना ना उरता तेका रेंट आसपाना तेका फकत आयस मारपाक सेल ना तिका गेट बेट बंद करतले रेंट घेवपाना ती लँड